तुमचे एज फार एज दॅट एस सी प्रॅक्टिशनाचे हय ते त्यांच्या थोड्याशा पेपरार दिव दिल्ल्या कारण कन्फ्युजन आशिल्लें सो ताजेर डिस्कशन रिगार्डींग दी केस आनी सुप्रीम कोर्टान घातला ताच्या संदर्भातले डिस्कशनाचो विशय. इवन बाबून म्हटला की आम्ही कॉन्फिडंट आसा की आम्ही सगळें सारकें केलां म्हणून बरोबर आसा जो कितें विशय केला तो सारको केल्लो. आनी ते रुमर्साचेर अजून कितें म्हणून तुम्ही कसल्या दोग आमदार तुमकां जॉईन जावंक सोदता नो कमेंट. पोलिसांक पावर म्हणजे कसली कसली पावर आसली कोविडाची हितून कोविडाच्या हितून पावर जी आसा पळय न्ही म्हणजे लॉ एनफोर्समेंट करप सोशल डिस्टन्सिंग आसतलें किंवा मास्क वापरप आसतलें किंवा बाकीचे सगळें मेंटेन करप लॉ एनफोर्समेंट तर आसात बट डिझास्टर मॅनेजमेंटाच्या बाबतीत ज्यो गजाली त्यांच्या अंडर येतात त्यांच्या ज्युरिडिक्शनात तितक्यो ते फॉलो करतात. आणि तुम्ही ऑफिसर वांगडा मिटींग घेतलेली काल तुम्ही एक माझे कंटिन्युअस वेगवेगळ्या डिपार्टमेंटा वांगडा मिटींग सुरूच आसा. माझी पयलीं एक्सटेन्शनाचेर बेगीन एक सर्क्युलर ते परत तुम्ही काडपाक लायला ना तेजेर कदाचित आज सांजचो पर्यंत म्हणजे आमी इकॉनॉमीक रिलीफ खंयच्या खंयच्या डिपार्टमेंटाक कितें कितें दिता ताजेर हांव एक वेगळी प्रेस जातली प्लीज. आयुर्वेदीक मेडिसीन येयलेलें आहा तेजेर कितें गव्हर्मेंट आयुर्वेदीक मेडिसीन आयुष डिपार्टमेंटान जे काडलेले आसा पळय न्ही फॉर द बुस्टर डोस ते सगळी कडेन आमी वाडटा त्या बद्दल आयुष डिपार्टमेंटाची ऑफिशियली सायटी वयल्यान पतंजलीने काढले ताजेर आय डोंट वॉन्ट टू कमेंट.